उत्पल पडळकर इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून रावला तो तुमकां मेळ्ळा सो तुजें कितें डिसिजन आसा काँग्रेसीन म्हाजेर अन्याय केलो. ज्या मनशांनी म्हाका टॉप लिडरांनी भोंवपाक लायलें म्हाका कॅम्पेनींग करा, हांवें कॅम्पेनींग मदीं बंद दवरिल्लें. कित्याक तेन्ना म्हाका एल्विसाचो म्हणजे एल्वीस कोणाक सांगता आपूण कॅन्डिडेट लोक विचारूंक लागले. हांव सुरेन बाब दोगी भोंवताले, आमी बंद केलें हें भोंवपाचें. म्हाका दिगंबर बाबान आफोन व्हेलो आनी सांगलें की तुवें कित्याक बंद केला कॅम्पेनींग, तूं चालू कर. तरी हांव 5-6 दीस रावलो. मागीर परत ताणें सांगलें अरे तूं कित्याक हें केला, टायम कित्याक वेस्ट करता. आतां जर काँग्रेसचो जर टॉप लिडर जर म्हाका भोंवंक सांगता, हांव होल हार्टेडली हांव भोंवपाक स्टार्ट केलें. डोर टू डोर कॅम्पेनींग केलें हांवें, घाम काडलो, पयशे मोडले. जवळ जवळ 6 पार्ट आमी कवर केले. आनी अशें दिसलें की काँग्रेसीक हांव खंय तरी हें सीट हाडून दिवंक शकता. 100% हांव सीट हाडून दिवंक शकता. कित्याक हांवें जें काम केल्लें लोकां फुडें आसलें 2 वर्साचें मेयर म्हूण काम केल्लें पळय तें लोकां फुडें आशिल्लें. लोकांक दिसलें की हांव कितें तरी करतलो म्हणून. आनी हेंच खंय तरी बाबुशाक भंय पडलो. बाबुशाक दिसलें की उदया कडल्यान आपलो डिफीट जावंक शकता. तेणें सगळे काँग्रेसीचे टॉप लिडर सेटींग केलें आनी तिकेट एल्विसाक दिवपाक लायली. आनी त्या प्रमाणे तिकेट एल्विसाक गेली. कित्याक आमचे कालचे सगळे जाण कमिटी, यूथ कमिटी, महिला कमिटी, बाकीचे सगळे काल चिदंबरम मेळपाक गेल्ले, ते आयकून घेवपाक तयार ना. आनी तुमी आयकून घेवंक जाय न्ही. तुमीच म्हाका सांगता भोंव म्हणून आनी म्हाजेर तुमी अन्याय करता. आनी तुमी जेन्ना म्हाजे सपोर्टर तुजीच कमिटी, काँग्रेसची कमिटी जेन्ना तुका विचारपाक वता रिजन बाबा कित्याक तेंच्यांनी रिजन दिवंक जाय न्ही. बाबा उद्याक कित्याक नाका, एल्वीस गोम्साक कित्याक, एल्वीस गोम्स म्हाज्या पेक्षा सुपिरियर कसो. अरे जो एल्वीस गोम्सा तुमी एटिट्यूड पळयला मरे, तो आजून ऑफिसरच म्हणून कसो दिसता. तूं पॉलिटिशियन तुवें जावंक जाय, लोकां फुडें तुवें मान बँड करूंक जाय. तूं ऑफिसान मान लोकांक भायर दवरतालो, दारा भायर दवरतालो, तसलें तें हांगा चलपाक येना. म्हणजे तूं आजून पासून एक कॅन्डिडेट म्हणून म्हाका तुवें आजून फोन मारूंक ना, तूं आजून मेळपाक येवना. वेल्यान म्हाका आपाचो कॅन्डिडेट वाल्मिकी येवन मेळ्ळो, आज म्हाका उत्पल बाब येवन मेळ्ळो. म्हणजे तुका जर काँग्रेसचे आमी आसून जर आमची गरज ना जाल्यार तूं कितें समजता. म्हणजे आमी नासता इलेक्शन म्हणजे हेजे वयल्यान कळटा की ताका इलेक्शन जिखपाक तो रावंकूच ना. ताका बाबुशान प्लान केला, बाबुशा पयशांनी तो हें करतलो. म्हणजे एक काँग्रेसीक पणजेन सीट तेंच्यांनी वगडायलें, जे जिखता ते तेंच्यांनी सीट वगडायलें. आतां म्हाजो प्रश्न आसा खंय तरी आमी भायर सरलेले बाबुशाक डिफीट करपाचें. आतां टीएमसीची म्हाका ऑफर आसा, उत्पलूय मेळ्ळा. म्हणजे सांजे पर्यंत हांव डिसिजन घेतलो की हांवें रावप, इलेक्शनाक रावप, कॉन्टेस्ट करप काय उत्पलाक सपोर्ट करप. म्हणजे दोनी म्हाका पळोवंक जाय. हांव रावल्या उपरांत हांव बाबुशाक डिफीट करूं शकता काय म्हणून टीएमसी पार्टीचेर, काय हांव उत्पलाक सपोर्ट करून उत्पल डिफीट करूं शकता. हें हांव सांजे पर्यंत आमचे सगळे कार्यकर्ते जे आसा, म्हाजे सपोर्टर आसा, तेजे कडेन हांव विचारून हांव डिसिजन घेतलो. शिवसेनेचो काल संजय रावत गोंयांत आशिल्लो, तरी शैलेंद्र वेलिंगकाराक पणजेची तिकेट डिक्लेअर केली. पूण ताणें हें स्टेटमेंट केलें की जर उत्पल पदवीकर इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर करता जाल्यार आपूण आपलो कॅन्डिडेट शैलेंद्र वेलिंगकार फाटीं घेतलो म्हणून. आनी काल उत्पल पदवीकरान इंडिपेंडंट डिक्लेअर केलें. सो तुका अशें दिसता की पणजेन सगळे ओपोजिशन फोर्स आसा ते एक जावचे आनी बाबुशाच्या अगेन्स्ट इलेक्शन लडोवचें, काय सगळ्यांनी इंडिविज्युअल लढाई. बाबूश एक पॉलिटिक्साक लागली कीड, एपिच्युअल डिफेक्टर. बाबुशाक सारको हात धरपी आनी कोण ना. खंयच्या पार्टीन वचून वचना तो. एक शिवसेनान वचपाचो उरला आनी एमजीन वचपाचो उरला. नाल्यार सगळे तेणें पार्टीचे सगळे वारे पळयला. आपले आपूण नॅक्स्ट म्हणटा सगळे कडेन तेणें नॅक्स्ट तयार करून दवरला. वचत ते तेच भाशण दिता. काँग्रेसीन गेलो आपूण हांगातल्यानूच रिटायर जातलो म्हणटा, बीजेपीन गेलो आपूण हांगातल्यान रिटायर जातलो म्हणटा, गोवा फॉरवर्डान गेलो थंय रिटायर. म्हणजे तेजे कोण विश्वास दवरपाचो ना. जो मनीस स्वताचो मॅनिफेस्टोंतलो एकूय काम करूं शकना असो एक आख्या 40 मतदारसंघातलो एकटोच आमदार आसतलो. खंयचे आमदार एक मॅनिफेस्टो तयार करता आनी दिता वोटरांक, सांगता वोटरांक तो सांगता, प्रॉमीस करता की आपूण हें काम करतलो म्हणून. हो एकूच MLA पणजेंतलो जो 100% फेल केला. आपल्या मेरेन एकूय काम करूंक शकूंक ना. जी मारुती देवळा सकयल तेणें रावन ते प्रॉमीस केले घराघरान जॉब दिता, ते जॉब सुद्दां हो 100 घरान, एक घरान न्ही 100 घरां फाटल्यान सुद्दां एक जॉब दिवंक शकलो ना. जॉब दिले कोणाक, आपलेच ते कोण आसा चमचे कोण आसा तांकां दिले. जे कोणाक गरज, जे कोण पयशेकार आसले कोण आसले तांकां जॉब दिले. जे कोण कावन्सिलर आसले तांकां जॉब दिले. अशें करून जे जॉब मेळ्ळे खरे गरज जे एलिजिबल आसले तांकां बाबड्यांक सकाळीं 8 ते 4 पर्यंत आपल्या दारान गर्दी करपाक दवरले आनी कोणाक दिले ना. हो सगळो जो राग आसा बाबुशा अगेन्स्ट, ह्या खातीर आमी फुडें सरलेले की खंय तरी हे बाबुशाक घरांत हाडूंक जाय. हे फॅमिली राज चल्ला पळय हे कोणाक सद्दी ना. तालिगांव तेजी बायल, पणजेन तो मेयर म्हणून ताणें कितें दिवे लायले. आज वर्स जायत जालें ताका आनी एका म्हयन्यान. कितें दिवे लायले तुमी सांगचें म्हाका. फक्त ती हेरिटेज बिल्डींग आहा ती डेमोलिश केली आनी नॅशनल थिएटर विकूंक काडलें. हे 2 बरें काम ताणें पणजेकारांक करून दाखयलें. म्हणजे अशी चल्ल्या ही शेवट खंय तरी कीड
आमी फुडें सरलेले खंय तरी हांकां घरचो रस्तो दाखोवंक जाय हेजो टायम आयला आनी हे हांव फुडें सरलेलो पूण म्हाजोच बॅड लक हे काँग्रेसीन म्हाजो घात घेतलो म्हाजी तांकां काकूट सुद्दां दिसलें ना हांवें घाम काडले काँग्रेसी खातीर हांवें वातावरण पणजेन तयार केलें ज्या जाग्यार 25 वर्सां पणजेन काँग्रेसी कांय काम नासलें ती काँग्रेसी हांवें एक संघटना तयार केली बूथ लेवलाचेर हांवें कमिटी तयार केल्यो पूण हांकां तें नाका आशिल्लें हांकां बाबुशाल जिखयल्लो जाय आसलो म्हणून हेंच्यांनी सेटींग केलें पयशे घेतले आनी म्हाका भायर उडयलो. फाटल्या 2.5 वर्सांत पणजेचें डेव्हलपमेंट खंय जाला बाबुशाचो एक प्रोजेक्ट दाखय म्हाका बाबुशाक हांवें तेंच आव्हान केलें बाबा तूं एक म्हाका तूं दाखय प्रोजेक्ट एक बाबा हो आपणे प्रोजेक्ट आपल्या 2.5 वर्साच्या कारकिर्दीन केलो हे प्रोजेक्ट सगळे मनोहर भाईच्या टायमार सिद्धार्थ कुंकळकाच्या टायमार जे प्रोजेक्ट चालू आसले ते आतां तेच चालू आसा सगळे तेच कॅमेरा वायफाय ते चालू तेजे प्रोजेक्ट मिरामार ब्युटिफिकेशन तेजे प्रोजेक्ट मागीर ते आतां अंडरग्रावंड केबलिंग चालू आसा रिबांदार तेजो प्रोजेक्ट तुजो दाखय मरे पापया तुजो तूं दाखयत ना तूं पयर भाशण दिलें 80% आपलें काम केलें कोणाचें खंयचें 80% खंयचो कोणाचो मॅनिफेस्टो वाचलो तुवें तुजो मॅनिफेस्टो पळय रिबांदार लोक आमकां दाखयता जाणटी बायलां दाखयता आमकां तुजो तेजो मॅनिफेस्टो आमी रावल्या म्हणटा ताका दाखोवपाक बाबा काम एक दाखय म्हणून तुवें आतां प्रचार करता आसतना तो मॅनिफेस्टो घेवन वचप जे कार्यकर्ते फुगोट्यो मारता ढोल वाजयता पळय तेंच्यांचो मॅनिफेस्टो लोकांक दाखोवप बाबा पळय आमी हें कांयच करूंक शकले ना आतां आमी करतले म्हणजे तें कितें आसा पणजेकारांनी सायकल मागलेली ह्या टायमाक तेणें फक्त एक टायर दिलो म्हणजे ह्या टायमाक तो दुसरो टायर दितलो आनी तिसऱ्या टायमाक तो सांगाड दितलो तेन्ना सायकल तयार जातली हें बाबुशाचें हें आमी तुका सांगलां पळय जेन्ना बाबूश फुडल्या त्या सायडीतल्या मनशाक हात दाखयता तेन्ना कळपाचें की बाबुशाक तुजी गरज आसा आनी ही ताका ती 2 म्हयन्यांक सगळ्यांची गरज आसा कावन्सिलरांक तो यूज करून घेता सगळ्यांक आतां खांद्यार हात घालता मातशें इलेक्शन जावनी हेंची परिस्थिती कितें आसतली ती तूं पळया 20 वर्सां आमी ज्या मनशा बरोबर काडल्या तेजे आमी सगळे गुण पळयल्या आनी हे लोकांक तो फक्त यूज करून घेता जो मनीस कांयच करूं शकलो ना पणजेन तो मनीस आनी कांयच करचो ना हेज्या फुडें 100 दिसान कॅसिनो काडटलो घराघरांत जॉब दितलो देवळान शपथ घेवन मरे देवाची देवाक सुद्दां सोडलो ना हेंच्यांनी अशे मनीस अशी पार्टी BJP पार्टी जे जॉबाक आख्ख्या आमच्या पॉलिटिकल कारकिर्दीन आमी केन्ना जॉबाक पयशे दिवचे पडटले म्हणून आमी आयकूंक ना आज हे तुमी पेपरार कोण कॉन्स्टेबल आहा तो एग्जामीक 28 मार्क पडटा आनी रोखडोच 2 दिसान तो PSIच्या एका ताका 99 मार्क पडटा म्हणजे 2 दिसान तो कितें खंयची डिग्री हाडली म्हणजे हांकां म्हणजे तो सायंटिस्ट जालो म्हणजे घरान पेपर हाडून बरोवप हें सगळें आसा हांगा सुद्दां हेज्या पयलीं ग्लोबल कारकून पोस्ट जाल्या अशेंच रेव्हेन्यू मिनिस्टराच्या ऑफिसान बसून पेपर बरयल्ले आसा आमचे व्हिडियो आसा कोणें दिला पूण आतां फक्त कितें आसा ते कोणाच्या पोटार आड येवचें न्ही म्हणून आमी उगी रावता कित्याक तेजे जॉब जावन आतां जालें वर्स 1.5 वर्स आसा कोणी जावं तो ते पोटार आड येवचें न्ही म्हणून आमी हें करता तो फाल्यां जर एक एविडन्स दाखयत न्ही पळय पेपर थंय बरयल्ले तेच पेपर हांगा हाडून ह्या ऑफिसान बरयल्या म्हणून अशी परिस्थिती आमी केन्ना पळोवंक ना आज शिकिल्ले लोक घरा बसले आनी कोण शिकून नासलेले कोण हे नासले तांकां 99% मार्क्स दिवन हेंच्यांनी पास केल्ले आसा गोंयचे खंय गोंया पावतले हें आमकां खबर ना. जेन्ना बाबूश मनसराक फाटल्या 2.5 वर्सां खातीर आमदार म्हणून काँग्रेसीच्या टिकेटीर निवडून आयलो तेन्ना तुमी बाबुशाचे स्ट्रॉंग सपोर्टर आसले तेन्ना बाबुशान स्टेटमेंट केल्लें की 100 दिसां भितर कॅसिनो काडटले अजून तुमी ठाम आसा हे कॅसिनोच्या मताचेर आनी कॅसिनो काडपाचेर पळय कॅसिनो हे सिटींतल्यान शिफ्ट जावपूच जाय कित्याक शिफ्ट जावंक जाय की तुमी पळयलां सांजचे जे लोकल रेजिडंट्स आसा तांकां इतके त्रास जाता रातभर 2-3 लोकांक न्हीद पडना कितके हांचे कंप्लेनी येताले आमकां हांव मेयर आसतना हांवें जवळ 2 म्हयने ट्रॅफिक पुलिसान घालून तांकां शिस्त हाडली गाडयो आमी मार्कींग केल्यो बाबा गाडयो हांगा लावप ना गाडयो तुमच्यो पाट्यार तुमचे मल्टी स्टोरेज जे पे पार्किंग आसा थंय तुमी गाडयो लाया तुमकां आमी कॅसिनोवाल्यांक आमी मिटींग घेतली तेन्ना रिक्वेस्ट केली की तुमच्या कस्टमरांक सांगा खंयच्या खंय गाडयो लावं नाका अशी करून हांवें शिस्त हाडली बरे जाग्यार हाडलेले आनी अशें दिसलें की आमकां की कॅसिनो खातीर लोकांक त्रास जावंक आतां तुमी वचून पळयार हाडचे कितें परिस्थिती आहा ती लोकांक त्या बाबड्यांक खंयच्या घरच्या लोकांक भायर सरूंक मेळना त्या बाबड्यांक मुख्यांनी रावल्या कांयच उलोवंक शकना म्हाजी एकूच आमी सांता मोनिका जी जेटी आसा थंय हांव जेन्ना मायकल लोबो मिनिस्टर आसलो हो आमदाराक घेवन आमी थंय इन्स्पेक्शन केलें की हें सगळें सांता मोनिका थंय शिफ्ट करचें म्हणजे ते सिटींतल्यान भायर गेल्या उपरांत लोकल लोकांक त्रास जावचे न्ही म्हणून पूण खंय तरी हेंचो सगळ्यांचो इंट्रस्ट आसलो खंय तरी आमदाराचो आमकां सपोर्ट मेळना तो हे तशेंच उरलो तो ते शिफ्ट करपाचें हें जालेंच ना. सद्या पणजे मेन अशे इश्यूज कितें आसा मेन इश्यूज म्हणटा ती पयलीं पार्किंग बरे रस्ते आजुनी आमी हेचेर अरे रस्ते सादे ह्या आमदारा कडेन रस्ते ऑटोमिक्स करून जाले ना अमित शाह येता म्हणून त्या निमतान जाले त्या पयलीं प्रेजिडेंट आयलो त्या निमतान जाले आजुनी पळया तुमी सातिनीसान आल्तीन वचा
गोमंतक सगळे आयडींतल्यान तुमी आल्तीन वता ते रस्तो पळय कितें जालो तो कडो कडो करून खूब कडेन जो मनीस मळ्यान वता मळ्यान पळय आतां तुमी मुद्दम मळ्यान पळय जो आमदार सादे रस्ते सगळे पणजेंतले कंप्लीट करूंक शकले ना तो आनी तुका कितें आमदार खंयचे तुमी ढोल वाजोवन फुगोटी वाजोवन लोकां फुड्यान वता कितें म्हूण सांगूं वता तुमी परत निवडून खंयच्या तोंडान वता तुमी खंयचो डेव्हलपमेंट केला म्हूण तुमी सांगता लोकांक सांतिनीज क्रीक साफ करपाची हेचेर तुमी कितें प्रतिक्रिया? सातिनीज क्रीक स्मार्ट सिटीचो प्रोजेक्ट आसलो जेन्ना सिद्धार्थ कुंकळकार स्मार्ट सिटीचो डायरेक्टर आसलो तेन्ना ताणें तो प्रोजेक्ट घेतिल्लो आनी त्या प्रोजेक्टाचो नाल पळय तेंच्यांनी फुडल्या इलेक्शन कोड लागच्या पयलीं आदले दिसा म्हणजे लोकांक दाखोवपाक सातिनीज क्रीक हो जालो सातिनीज क्रीक हो सदांच इश्यू आसा व्हडलें काम न्ही तें व्हडली ताका जी रॉकेट सायन्साची गरज नासली ताका सादें काम आशिल्लें पूण तांकां कोणाक इच्छा जाली ना सातिनीज क्रीक प्रत्येक एका मॅनिफेस्टोन प्रत्येक आमदाराच्या मॅनिफेस्टोन सातिनीज क्रीक आसतालो हेज्या मॅनिफेस्टोन सातिनीज क्रीक आसा आनी आतां खंय तरी हाणें फावंडेशन घातल्यात तें म्हणजे कितें पणजेकारान मागली सायकल तुका पयलो दिलो टायर फुडल्या एका तो दुसरो टायर दितलो आनी तिसऱ्या एका सांगाडो दितलो ती मागीर तुमी सायकल घडया आनी तुमी चलया जाणटे जातकच तशी खबर ह्यो पॉसिबल आसा सांतिनीज क्रीक हो साफ करपा खातीर? जाता तूं जर बरें जर सारकें जर मन तुका जर इच्छा आसा न्ही इच्छा आसल्यार सगळीं कामां जाता कितें काम जायना इच्छा जर आसा सगळें पणजेन पणजेन एक नॅचरल ब्युटी आसा मरे सगळी बरें तुवें काम करूं शकता तांकां इच्छाच ना न्ही हो न्हिदून उठून 2.5 वर्सांनी जागो जाला मरे हो आतां इलेक्शन आसा म्हणून आनी लोकांक दाखोवपाक फक्त स्मार्ट सिटीचे पयशे आसले नाका ते यूज केले हेरिटेज बिल्डींग मोडून उडयली पाट्यावयली तुजे मॅनिफेस्टोन आसा तूं आपूण हेरिटेज बिल्डींग प्रोटेक्ट करतलो म्हणून गोंयांत एक हेरिटेज हें तुवें प्रोटेक्ट करूंक जाय पणजेन जावं आख्या गोंयांत जावं खंय आसूं तें तुका डिस्ट्रॉय करपाक तुका रायटूच ना तूं एक बिल्डर जाल्ल्या शिकांक तूं MLA कमी आनी बिल्डर चड हें जाला तूं ते बिल्डरा भशेन तूं सगळें कॉन्क्रीट हें करपाक लागला हें खंय तरी स्टॉप जावंक जाय खंय तरी लोकांक एक बऱ्या मनाचो पणजेकाराचो बरें हें करपी पणजेकाराची काळजी घेवपी मनीस सद्या निवडून येवंक जाय ही लोकांची इच्छा आसा. जर सांतिनीज क्रीक आसा हो साफ करपा खातीर हातान घेतलो जाल्यार कितल्या टायमा भितर तो साफ करूं शकता? पळय कसो तूं साफ करप न्ही साफ करप म्हणजे एक टेम्पररी काम जालें ते रिटर्निंग थंय वॉल बरी बांदूंक जाय ताका पोंच्यातल्यान ताका कॉन्क्रिटींग ताका आसा खूब काम आसा ताका आतां तेंच्यांनी कसो प्रोजेक्ट घेतला लोकांक ते दाखोवंक उजवात दाखयली नाल फोडलो जालें सातिनीज क्रीक जालें तितून जायना तें व्हडलें एक JCB हाडली ते सोडली आनी ती काडली परत तुका पावस पडटना परत येता परमनंट सोल्युशन आसा ताका परमनंट सोल्युशन तुवें काडूंक जाय म्हणजे हें हांकां इच्छा नाशिल्ली हें आतां खंय तरी लोकांक दाखोवपाक बेगीन फोडलो नाल जालें पळोवया खंय पावता सातिनीज इश्यू क्रीक एक बरें काम करपाची इच्छा आसलेलो आमदार पणजेकारांक जाय पणजेकाराची काळजी घेवपी जाय हें अशें न्ही तूं बिल्डर लोक मरे सगळी हेंची. लास्ट क्वेश्चन तूं अजून काँग्रेसीन आसा सो येणाऱ्या इलेक्शनान तुजो काँग्रेसीक सपोर्ट आसतलो काय तूं डिसिजन तुजें चेंज करतलो? तालिगांव म्हाजो फ्रेंड टॉनी रॉड्रिगीस काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर इलेक्शन लडटा म्हाजो ताका फूल सपोर्ट आमीच ताका फुडें काडिल्लो आमीच ताका फुडें काडलो ताका राव म्हणून आमीच ताका काँग्रेसी फुड्यान व्हेलो आनी ताका तिकेट मेळ्ळी आनी आमी काम केलां त्या कोतान तो आज 100% ते जिखता ताका आज कसलीच म्हणजे जे लोकांचो सपोर्ट मेळ्ळा थंय ताका कसलीच बाधा येवंक जायना म्हणून हांव काँग्रेसीचे जे तालिगांव फूल सपोर्ट म्हाजो जो आसा तसोच म्हाजो सपोर्ट आसतलो थंय आनी कसलोच दुबाव ना. पणजे खातीर कितें आसा? पणजे खातीर तुमकां आतां सांगलां न्ही हांवें म्हाजें डिसिजन कितें तें हांव सांजचें सांगता म्हणून सांगलां हांवें बरें डिसिजन आमचो एक एम आसलो बाबूच्या घरा हाडपाचो तो कसो बाबूश घरा पावतलो ह्या हेतूनच आमचो विचार करून हांव सांजचो डिसिजन घेतलो ना तेंच तुका सांजचें सांगता न्ही हांव फाल्यां हांव इंडिपेंडंट रावन जर बाबूश पडटा जाल्यार तें डिसिजन आसूंक शकता फाल्यां हांव कोणाक सपोर्ट करून तो बाबूशाक उडोवंक शकता तें हांव पळोवंक शकता खंय तरी विचार करून म्हाका ऑफरी बऱ्यो आयला ऑफरीचेरूय ना तें म्हणजे आमचें इम आसा बाबूशाक उडोवपाचो तो इम हांव सांजचो डिसिजन घेवन हांव डिक्लेअर करतलो. हय घेता मरे घेता